नमस्कार, प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. 12वेचो निकाल 83.36%, आर्ट्स 75%, कॉमर्स 82%, व्होकेशनलात 88% भुरगे पास. विज्ञानात म्हापशेचो सोहन, कॉमर्सात मडगांवचे तन्वी, कलेंत पणजेचे तारा, व्होकेशनलात बांबोळेचो मेघ पयलो. गोंय प्रदेश काँग्रेसींत व्हड फेरबदल करपाची काँग्रेस हायकमांडाची तयारी. प्रभारी शक्त बदलपाक आमदार पर्रीकाराक चड लागीं जावपाक सोदतात म्हूण उक्तायलो हुस्को. आंध्र प्रदेशांत जाल्ल्या रेल्वे अपघातांत 25 जाणांक मरण, 30 जाण जखमी. बेंगळुरा वचपी हंपी एक्सप्रेसान दिलो माल वाहूपी ट्रेनीक धपको. रेल्वे मंत्र्यान दिले चवकशेचे आदेश. कुठ्ठाळे पोटवेंचणुकेंत काँग्रेसीची लज गेली म्हूण चर्चिलान फुडाऱ्यांचेर काडलो फोग. ऑस्कर फर्नांडीस धरून साश्टींतल्या फुडाऱ्यांचेर चर्चिलाचो फोग. घात केलो म्हूण काँग्रेसीन रेमंडाक काडलो पक्ष. कळंगूट पंचायतीचे पोटवेंचणुकेंत जिखले जोसेफ सिकेराचे पॅनल. 11 वांगड्यांचे पंचायतीचेर सिकेराच्या पॅनलाचे 6 जाण. उरिल्ल्या 5 जाणांचोय सिकेराच्या गटाक तेंको. पंचायतींत विरोधकच ना. खेळा मळार जीसीएची वेंचणूक 27 तारखेर घेवची म्हूण कोर्टाचो कसलोच आदेश सध्या ना. नार्वेकार समर्थक गटाचे 2 क्लब गेल्ले मडगांव जिल्लो न्यायालयांत कोर्टान दवरल्या बिरेस्तार सुनावणी. खबरो विस्तारान. 12वेचो निकाल 83.36% लागला. कला शाखेत 75%, वाणिज्य 82%, विज्ञानात 87% जाल्यार व्होकेशनल शाखेत 88% भुरगे पास जाल्यात. हायर सेकंडरीचो निकाल 100% लागला. विज्ञानात पयलो आयलो ताका 95%, कला 92%, वाणिज्य 92.5% जाल्यार व्होकेशनलात पयलो आयलो ताका 91% मार्क पडल्यात. विज्ञानात म्हापशेचो सोहन शिरोडकार, कॉमर्सात मडगांवचे तन्वी नाटकर्णी, कलेंत पणजेचे तारा साल्ढाणा जाल्यार व्होकेशनलात बांबोळेचो मेघ नेत्रावळकार पयलो आयला. For March 2012 higher secondary examination, 13,701 candidates appeared and 11,421 passed the examination. Passing percentage is 83.36%. Now overall pass percentage of arts 75.19%. In commerce, the overall pass percentage is 82.52%. In science, the overall pass percentage is 87.23%, and in vocational, it is 88.44%. Total number of sports people who applied, 2,468. And the number of students who benefited for passing with sports merit marks are 320. Now June supplementary exams will be held in the month of June, that is 29 June, and a circular has been sent to all the higher secondaries where supplementary exam will be held in 1 or 2 subjects. In science, 100% is scored by only one higher secondary, that is Guardian Angel Higher Secondary Savonde. In the vocational, we have 2 higher secondaries scoring 100%, that is St. Teresa Higher Secondary Kandoli and Mount Mary's Higher Secondary Chinchini. In the arts stream, we have 3 higher secondaries scoring 100%. St. Alex Higher Secondary Kurtori, Lard Higher Secondary Dar Bandora and Don Bosco Higher Secondary Panjim. In the commerce stream, we do not have anybody scoring 100%, but 98.99% is scored by
St. Andrews Higher Secondary, Vasco. And 98.36% is scored by Vidya Prabodhan. The lowest percentage scored is 31.96%. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीत खूप व्हड फेरबदल करपाचे काँग्रेसीचे हायकमांडान थारायला. दिल्ली सावन खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कुठ्ठाळे वेंचणुकेत लज जाले उपरांत कांय खर पावलां उबारपाचें काँग्रेसीन थारायला. फुडल्या 2 दिसां भितर हे बदल जातले अशी आस्त काँग्रेसीचे कांय फुडारी बाळगून आसात. कुठ्ठाळे पोटवेंचणुकेत उमेदवार झगडा नासतनाच फाटीं सरिल्ल्यान काँग्रेसीची उरिल्ली सुरिल्ली लजय गेल्या. मात हायकमांडान हे गजालीचेर खर दखल घेतल्या. देशांत पयलेच फावट काँग्रेसीचो उमेदवार असो फाटीं सरिल्ल्यान दिल्ली पसून सगळे गडबडल्यात. सध्या दिल्ली सावन कांय खर निर्णय येवंक शकतात ते अशे. गोंय प्रदेश काँग्रेसीत नेतृत्व बदल, गोंय प्रभारी शकता बदलपाक, पक्ष संघटनेन व्हड फेरबदल. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 5 आमदारांच्या गटान जी मागणी केल्ली ताका लागून हायकमांडान ही खर पावलां उबारपाची तयारी केल्या. सोमारा दक्षिण गोंयांतल्या एका हॉटेलांत मेळून तांणी ही प्रदेशाध्यक्ष, विरोधी पक्ष फुडारी आनी गोंय प्रभारीक काडपाची मागणी केल्ली. कुठ्ठाळे अशें कित्याक जालें ताची काँग्रेसीन कारणां काडल्यांत ती अशीं. 9 आमदार एकनात, सगळे परिकाराक लागीं वचूंक सोदतात. आमदारांची आपले मदींच झगडीं आसात. गोंयांतल्या नेतृत्वाचेर ना विस्वास. कुठ्ठाळे उपरांत हायकमांड आतां तरी कारवाय करतली अशी आस्त कांय फुडारी बाळगून आसात. तांच्या मता प्रमाण विधानसभा वेंचणुके उपरांत रोखडेच हे बदल जावपाक जाय आसले. मात अजुनूय वेळ गेल्ली ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आंध्र प्रदेशांत मंगळारा फांतोडेर जाल्ल्या रेल्वे अपघातांत 25 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार 31 जाण जखमी जाल्यात. हुबळी सावन बेंगलोर वचपी हंपी एक्सप्रेसान म्हाल वावुपी ट्रेनीक धक्को दिलो. पेनुकोंडा स्टेशना लागसार हो अपघात जालो. रेल्वे मंत्री मुकुल रॉयान ह्या चवकशेचो आदेश दिला. ते शिवाय जखमी जाल्ल्यांक रेल्वेंत रोजगार दिवपाचें उतर दिलां. See, at this point of time, it is too early to make any comment, and it will be too premature to try and fix responsibility on somebody. So let the railways complete their probe into it, the investigation, and whatever inquiry it is, we'll be able to know later what exactly happened. Prima facie, it appears like a case of disregard of the home signal by the driver, so a human error, driver of Hampi Express. But there are many issues to be examined. The position of various signals and tracks, which are electronically recorded in a data logger, are being checked. Based on all these facts, an detailed inquiry shall be held and it's a matter of inquiry. Already ordered to go through a all-out probe for the reason of the accident. And from the railway side, I have ordered ex gratia 5 lakhs rupees for every deceased, and for grievous injury it is 1 lakhs, and small and minor injuries is 25 lakhs. At the same time, if anybody from the deceased family wants to join in the railway will also provide one job for the deceased employees. कुठ्ठाळे पोट वेंचणुकेत काँग्रेसीचो उमेदवार फाटीं सरिल्ल्यान लज गेली म्हणून चर्चिलान फुडाऱ्यांचेर फोग काडला. लज वचपाक ऑस्कर फर्नांडीस, सार्दीन, दिगंबर कामत, लुइझीन फालेर आनी माविन जबाबदार असो आरोप चर्चिलान केला. इतले मजगतीं काँग्रेसीन पक्षाचो विश्वासघात केलो म्हणून रेमंड डिसाक पक्षांतल्यान काडला. अर्ज फाटीं घेवपाचे घडणुकेची चवकशी करपा खातीर पक्षान एक उच्चाधिकार समिती नेमल्या. सार्दीन आनी ऑस्कारान आनी दिगंबरा आनी लुइझीन हेमी चौगांयनी ही पार्टी काँग्रेस काबार केल्या. आज तरी काँग्रेसी हिस्ट्री चोल जायत. फर्स्ट टायम हिस्ट्रीन कॅन्डिडेट विथड्रॉ जाता खूंय जालें ना. आनी एका तिकेट टॉप भुरगो हांव त्या रेमनाक गुन्यांव ना. रेमन मोठो भुरगो इलेक्शनाक बसपा मनीस न्हू. रेमन म्हणटा काय एकीच पार्टी सेफ गोवाचेर हांवें फोर्सान बसयल्लो तेन्ना ताणें 5,000 वोट पडली. ती 5,000 वोट पडली ती मुगेल वोट ताका. पूण तो बाळा बसना आसलो तेच म्हाका गुन्यांव करपा जायना. म्हज्या आनी पारीकाराक गुन्यांव करपा जायना. म्हज्या आनी BJP गुन्यांव करपा जायना. म्हाका जाण जावपा जाय, गोंयच्या लोकांक विचारपाक जाय ताका तिकेट कोण दिल्या, ते तिकेट दिली त्या जबाबदारी, तिकेट ताका कशी दिली. मेन म्हणटा मोविन आहा तूं, मेन म्हणटा तुगेलो लुइझीन आहा, मेन म्हणटा सार्दीन आहा आनी मेन म्हणटा ऑस्कार आहा. ह्या घटनेचा हांव निशेध करता. आनी त्या बरोबरच रेमंड डिसा जो आसा
हाका पक्षांतल्यान बहिष्कृत केल्लो आसा आनी त्याच बरोबर काँग्रेस पक्षान म्हज्या अध्यक्षते खाली बाब श्री प्रताप सिंग राणे आनी दिगंबर कामत आनी रेजिनाल्द आमचो आमदार ह्या 4 लोकांची कमिटी नियुक्त केल्ली आसा जेणे करून ही कमिटी आठवड्या भितर हे एकंदरीत सगळ्या घटनेचो एकंदर सगळ्या एपिसोडाचे पक्षांतर्गत चौकशी करून इवन पक्षा भितरले सुद्दां जर कोणी तातूंत जबाबदार आसा जर जाय तातूंत इनवॉल्व आसा जर जाय तांचेरय बी एक्शन घेवपा संबंदी पक्ष कचराई करचे ना आनीक जे कितें जालां तें सगळें गजाल निशेधार अशी आसा हाजी गोमंतकी जनताय बी नोंद घेतली. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.